टू फॅमिली सगळी कशी आहा सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी सगळी बरी आहा आनी सायबीन बरी भाशेन जाली आनी आनी म्हाका सांगलेलें आयज हांव ब्लॉग करता म्हणून हावस टूर दिता म्हणून पूण हांवें टूर कांय करूना बिकॉज ऑफ सम रिजन्स होम टूर दिता तुमकां मागीर मे बी जानेवारी ओ फेब्रुवारीन तशें दिता तुमकां ओके ते बी शुअर ना केन्ना दिता तें आनी आयज सकाळसून कांय शूट करूना काल सारकी बिजी आहलोलें सो कालूय हांवें ब्लॉगान कितें रांदिलां कितें कांय शूट करूं नासलें सो आयज हांवें कितें गरम करतालें जेवण तेन्ना शूट केलां सो हेचे उपरांत दाखयतलें आमकां काल कितें रांदलो तें ओके आनी तो कालच्या व्लॉगान जो वेस्ट सगळें कलेक्ट केलो न्हू तो सगळो हांवें लिंबिणी पोंदाक घायला सो तें दाखयतलें लिंबिणी पोंदा बुराक केला आनी ते सगळें वेस्ट घायलो तें काल कांय टायम मेळ्ळो ना शूट करपाक काल केलोलो पुलाव चिकन रेड केलोलें चिकन फ्राय केलोलें हांवें आनी सालाद केलोलें आनी कॉफी पुडींग केलोलें आनी कांय करूं ना टायमूय मेळ्ळो ना म्हाका शूट करपाक आतां गरम करता जाल्यार आयज कांय रांदून आयज आमी कालचें आहा न्हू तें सगळें गरम केलें ओके आनी स्टू केलोलो दिवपाक सगळ्यांक आनी तो गरम करता ओके आनी तुमकां आयज कांय शूट करूं ना हांवें आयजूय आयज ब्रेक घेतला कित्या जाणां ब्रेक घेतला तें सांगता कित्याक आतां म्हाजे व्लॉग्स येता न्हू ते बॅक येताय फाटल्या दिसान येता कित्याक अप टू डेट करूं ना टायम गेलो न्हू अप टू डेट मेळ्ळो ना म्हाका करपाक तेका लागून सो आतां अप टू डेट करूं जाय जाल्यार 2-3 दीस ब्रेक घेतलें मातशें रेस्ट घेतलें तें मागीर करतलें ओके आनी आयज सायबीनूय आहा न्हू तेच बी करता टायमार ब्लॉग करपाक थोडे न्हू स्टुवाक घालून मागीर कॅरट्स न्हू थोडे हांवें सोललेले म्हाका कडेन चड सोलले ते हांवें विसरना आसतना सोलिले ते कित्याक पिड्ड्यार करता काय म्हणून मागीर हांवें कॅरटाचो हलवा केला आतां बसून खाता हांव आनी ह्यो 2 कालच्यो सगल्यो सुकोक घायला आमसाण मिरसांगो गायज आतां वयता कपला कडेन सुरपूय काडून दवरले चलून वयता न्हू तेका लागून घालूंकय ना आनी ते सत्री घेवन वयता चलून म्हण बरो जाल्लो बरें दिसता हेचो खूब रडटालो येवपा आपूण तेका वता ना थिंगा तेका लागून तें काडून 3:30 सांगल्या आनी थंयताय सगळ्या भायल्यान आमगे सातातून आनी तुगे फोटो काडटा गोटसे कितुले येताय त्यो चेल आसूं ती काय बरें येताय तेचे लायणीन वयताय येताय ते गारा घरा आनी 2 येयले कपेल 2 गेले सान आनी मागीर 5 जाण पडटाय म्हाका येता खबर आहलो न्हू 9 म्हयन्यांनी पडलो म्हणटा न्हू मोद पडलो हूंय म्हाका खबर ना केन्ना मोद पडलो ते आमगे कोण वचोनाय हूंय मोदे धुवपा म्हणल्यार तेंगे अशें आमगे नांव घेवूं ना जाल्यार आमगे अशें नाहलो दिसता कितें तरी हांव तेंगेलें तशें बरोवन आहलो तें नांव कितें एक्झॅक्टली खबर ना आनी हय कपलाचे कांय क्लिपींग काडून मोबायल बॉल्सान आहलो तांचो घेवले आहलो न्हू ताका लागून आनी मागीर हांवें मागीर 7 हातोनीचें मातशें क्लिपींग काडला हाल तुमकां वचूं मम्मा करता रोटा हांगा काडटा आनी दवरता तोंड भितर आनी तुमकां मागीर मेळटा आयज वयता माध्यमेरी वयता सो देनाक राय कोता तेन्ना हांव वयता दिनू खंय तो मॅरीक आसा मॅरी सदां तुज्या बाला बरो आहा म्हणलें तेन्ना मम्मा बी गोईंग रे he's upset म्हाज्या बरी वयता म्हणून सायबिणीची येयली आनी आतां तुमकां दाखयता ते सगळे न्हू सायबिणीचे हेपार सगलो भायर आहा तो सगलो आतां जाग्यार मारपा जाय म्हाका आनी आयज सायबिणीक हें दिलेलें बर्गर आनी एक चीज रोल तो खायलो आमी हे सगळे हेपार आतां जाग्यार घाल जाग्यार मारता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके माय टू फॅमिली गुड मॉर्निंग सगळीं कशीं आहा सगळीं बरी आहा आमी बी सगळीं बरी आहा देना आहा बरो किमोस येयला गाडयेन आनी आतां वयताय आमी आसोलना लॉ काडपा
हे दाराचे मातशे लॉक चेंज करपाक जाय मेन डोराचे म्हळ्यार हाटल्याचे ते हाडूयता मातशे थोडेशे कामां ओके आनी मागीर मेळटा पावली सॉरी डॉक्टर लॉक धाडटा मी येयली पोत्तून घरा कित्याक ती म्हणून लॉक काडून हाडा त्याच मेजरमेंटाचे तुका लॉक दिता सो आतां प्रॉब्लम कितें जाला आतां पोत्तून कार्पेंटर मेळना कार्पेंटर काडपाक आतां मागे काम करूंक एकलो येतलो ते सायडीक जे वॉलाचे सो ते कडेन काडून घेता हांव ट्राय करतालें कारण म्हाका कडेन जातोलें जाल्यार पूण तो पीन आसता पळय ती स्क्रू ड्रायवर तो हांवें पयर हेका तेका आनी कोणाक दिलोलो सो तो घेवन गेलो दिसता मागीर स्क्रू ड्रायवर तो एक आहा मागीर स्क्रू ड्रायवर ना न्हू तेका लागून तें काम आळकोन वता नाजाल्यार ते हांव काडून घेवन येतलें आनी ते कडेन बसयतलें जाल्यार चोयता कशें कितें जाता बट आयज सांजे वचपाचें आमी कितें हाल न्हंयेन आहा आमगे बाबा न्हंयेन गेलो आहा आयतार न्हू हायले सो न्हंयेन गेलो आहा आनी चोयता कशें कितें तें तुमकां दाखयता सगळें आतां हांव पॅक करतालें मागीर होली बायबल काडून दवरला आनी तेन्ना लो न्हिदो आतां स्लोली पॅक करता प्लस रेशन हाडूयतलें रेशन आतां तांदूळ सुरय ते हाडूयतलें ते एक काम आहा आनी तो येयल्या उपरांत ते चोयता कशें कितें जाता आनी कितें करूं काय कोणा ओके मागीर मेळटा तुमकां आमी चलता घेवन येयलो कार्पेंटर घरा आहा मामी बारा आनी तेंच काम चलता न्हू सो तेका फोन मारून ते शॉपकिपराक सांगिल्लें तेणें कितें जाय तें सो आतां कितें जाय तें घेता आनी मागीर वयताय शॉप आनी ते लॉकाचे ते लॉक चेंज करपा नाका म्हणलें तेणी वखद तें चेंज करपा तें बरें आहा सांगिल्लें आनी थंय दाखयता तुमकां हांव कितें कोत्ता तें घरा कडेन ओके चलना शॉप इगोचे मुखार आहा थिंग येयलें शिमित्री तेशी पोट्ट्यो हाडल्या आपूण घेवन गेला आनी तितूर ती झाड हाडली ती आपूण घेवन वयता जेन्ना इज हेल्पींग मम्मा गुदी बॉय आनी तें दाखयता तुमकां पयलीं लॉक आमगेलें तेजेरूच दिलें तेणें आमकां हँडल न्ही हें पयलीं न्ही हाडलें हँडल लॉक हाडलें ओ हाडलें तूं म्हाका आतां कमेंट येयला एक इमर्जन्सी ती सुटकेस तुमी अरेंज कर हूंय आनी ती क्लीन दवर हूंय तो रोप न्हू गायज तो बानशिरी आमी नॉर्थान बानशिरी म्हणटा आनी सावथान भद्र म्हणटा सो ती कितें जाता कितें कोताय धुता आनी तितून हाडून दवरताय कळ्ळें न्हू सो ती कितली बी फोल्ड मारून दवरीत जाल्यार नो यूज ती कळ्ळें न्हू ती भोगली बानशिरी चोय ओपन करून दाखयता तुमकां बानशिरी न्हू बोंतर ती सगली रोप न्हू तो ती फोल्ड मारून दवरल्या भायर नो यूज आमी ती तशी दवरता हें हांव कितें म्हाजें स्क्रिप्टेड बी तशें कांय आसना रियलिटी कशें कितें घरान आहा न्हू तेंच दाखयता तुमकां तें शेअर कोता सो ती रोप पिड्यार जाल न्हू ती म्हादर इलो तेगे पिड्यार जाल न्हू रोप ती कातरिता कुडकी कोता आनी ती अशी भातरी कोता बानशिरी कोता तेगेली सो ती हें सो गाय सोजमोला सो तुमकां की ती बानशीर म्हूण ती रोप न्हू सो ती कितली अरेंज केल्या भायर ती फायदो ना कळ्ळें आमी धुताय ती सुकयता आनी हाडून तितून डंप कोता मागीर तुका जाय तो काडटा तुका फोल्ड करून बी अशें कांय ना तेका होपसो तुमकां आन्सर मेळ्ळो म्हणून आतां वयता आमी लेशन हाडपा देना आनी हांव कितें हांव नाहलो न्हू सकाळीसून 2-3 फावटी ऑल्त जालें न्हू सो तो उठोन म्हाका रोटा आपल्या रोना तूं एकलें भोंवता अशें तेगेलें सो आतां हांव आनी तो वयता रेशन हाडपा आनी मामी आनी म्हादर इलो घरा आहा कित्याक ते काम कोताय न्हू रुमाचें आनी बायलांनी ते रुमाचें प्लस बायलांनी काम आहा सोचून तुमी रावय म्हणल्यार आमी दोगांय वचून येता सो आतां वयता रेशन हाडपा हाय गायस गूड मॉर्निंग सो काय तुका मागीर मेळटा हे हाडला गिटार हाडला जेली गेल्या थिंगा रेशन घेवन गेले थिंगा चलता मागेले दाखयता तुमकां मागीर कंप्लीट जालें आपला
याचं हे स्टँड काढला आहे ते गायला काय सून बॅकग्राउंडार कळ्ळें आसलें आमी घार पावली म्हणून सकाळसून सारकें बिजी आसलोलें सगळीं काम केली रुमान ते सायडीक स्टँड काडून हांवें थिंगा तें आरश्यांचें बसयलां मागीर आमगे भायल्यान जनेलाक ते हें झाड मारल्या की आतां हांवें थिंगा न्यू कबड गायल्या न्हू न्यू कबड बी कांय दाखोवना शूट करपाक म्हाका साप टायम नाहलो आनी हालीं आमगे आयतर आमगे न्हंयेन आहा आमगे हें दिलो आहा त्या न्हंयच्या नांवान सो आमकां आयज झोपूच जाय आसलोली हाल्या सकाळीं येत जाल्यार मागीर सगळीं कांय कोता तें मात जायना तें सकाळीं येयल्यार पावपा ना जाल्यार सारकें आनी मिसा मागीर हें जाता टायर्डनस बी जाता मागीर तेका लागून म्हाका आयज कशेंय करून येवपूच जाय आसलोलें कित्याक आनी सगळें मागीर सारकें बसोवपाक जाय आसलोलें तेका लागून मागीर रुमाचें तें केलें आनी जनेला भायल्यान तें कांय क्लिपींग काडून हांवें कितें केलें तें हांव आतां नॅक्स्ट टायम वयतलो न्हू तेन्ना तुमकां क्लिपींग काडटलें हांवें एफएफआयन फोटो मारून धाडून हांवें कितें केलें तें घरा कडेन फकत तेगे रुमान स्टँड बसयलो न्हू तेगे फोटो काडला मागीर आमगे बॅक डोराचें न्हू मेन हँडल आहा तें मोडलो आसलोलें सो तेका न्यू लॉक बसयलें पयलीं गेलें तेन्ना शॉपकिपर म्हणून तुका दाखयलें ना जाल्यार लॉक काड म्हणून मागीर हो आतां आमगे रुमांतलें करून येयला तेन्ना तेका लॉक काडलें मागीर तें घेवन गेलें सेकेंड टायम चलना ते एपार घेवन येयली सगलो सो तो म्हणून तेचेर प्रेशर येता कित्याक तेका हँडल आसता पळय वयर अशें स्ट्रिंगीन तें हँडल ना आसलोलें दारा सो थिंग ते दोनूय सायडीच्यान हँडल बसयली दाराची आनी मागीर रुमाच्या भायर न्हू ते पड्डो घालता न्हू तें मोडो आसलोलें बारीक बारीक खूब कामां आसलोलीं ती पेंडींग आसलोलीं हे 8 दीस हांव गेलो खरें 8 दिसान सगळीं कामां क्लियर केलीं ती घेवन भोंवलें खंय वचों जाय थिंगा गेले सगळे सायबीणीचे बरे भाशेन जालें सगळीं कामां मागीर बरे भाशेन जाल्या कित्याक थँक्यू जिजस थँक्यू मदर मेरी आनी थँक्यू होली ट्रिनिटी आनी थँक्यू सेंट एंटनी आनी सगळे आमगे सेंट सगळ्यांक थँक्यू की म्हाजी सगळीं चिंतलेलीं कामां हांवें प्लॅन मायंड करून वचोन हांवें काम करतो म्हणून पूण थिंगा वचोन मागीर सगळीं कामां सगळीं सारकी लायन बाय लायन जाली कित्याक तुमकां बी सांगता तुमी न्हू तुमगे लायफून जिजसा भेटोया की तो तुमगे तुमकां कितें जाय न्हू तो तुका खबर आसा कशें तुज्या पेरंट्साक खबर आसा तो तुका आपल्या भुरग्यांक कितें जाय तशेंच आमगे फादर जिजसाक खबर आसता आपल्या भुरग्यांक कितें जाय तें तशें तेणें म्हाका पळय आतां हांवें कांय चिंतना मागीर इतू काम जाली कित्याक लोकांचें आमगे तें ऑलमोस्ट 9 months जालोलें लोक म्हणलो लोकांचे वय 4-5 म्हयने जाले लोकांचे म्हणलो आसलो ते तशें हँडल कोताली आनी म्हाका ते सायडीकचे स्टँड काडून जाय म्हाजी कबड मोडलोली आसलोली ती चेंज करूं जाय आसलोली म्हाका सगळीं कामां न्हू खूब येतालें आनी कमेंट्स बी येताले म्हाका अशें तुका हिंगाचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा थिंगाची ना अशें बी म्हणटाली म्हाका आनी हांव रिप्लाय कोन्ना आसलोलें हांव केअर कोन्ना आसलोलें जिजस सांगलें तुका खबर हांव कितें तें मागीर लायफ कशें कितें पूण आतां सगळीं थिंगाची काम जालें फकत एक काम उरलां तें हांवें तेंकां सांगितलें हांव तुका नॅक्स्ट मंथ म्हणलें येतो तेन्ना तूं कोणें कोत्तो म्हणलें काम तें फकत एक बाथरुमाचो आरसो बसोवपा उरला तो एक उरला आनी जानेवारीन आमगे मागीर फेस्त पडलो न्हू सो जानेवारीन मातशें आनी कितें कितें कामां आहाय तेजे पयलीं हांव वचोन ती काम करतलें चोयतलें कशें सगळें तुमकां शेअर करतलें आनी आयज कितें काम केलें न्हू ती बाय तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान तेमी गेले उपरांत शेअर करतलें एक्झॅक्टली हांवें कितें केलें तें ओके आनी कालच्या पयच्या व्लॉगान जाल्यार तुमकां होम टूर दितलो मागीर तो बायलो दिवपा पावना कितें टायम म्हाका 2 मिनटां असो सुसेग कसो मेळना अशें सारकें टायर्ड सारकें कामां हें जालां सो तेन्ना सायकलीचो हाडल्या मेमान सायकल दिलो न्हू तेका सो मेमान दिलो ती सायकल हाडल्या चोय दाखयता पड खेळटा सायकल चोय पापाक कस चोतायता ते चोय हे काय सोय No, nothing there. What is for good? Go this time. Popping out. पापा स्वता येयलेले मागीर दितले सगळे क्लिपिंग्स घालतले गेले उपरांत दाखयतले एक्झॅक्टली कितें केला चेंजीस थिंगा ओके नेक्स्ट व्लॉग ओके तुमकां बरें दिसलें जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका